Law department wayल्यान let's go to a larger issue. The larger issue is administration. Spelling mistake बिलां भितर मंत्र्याक उबो रावन करेक्ट करची पडल्यात ह्या सेशनाक. स्पेलिंग मिस्टेकी कांय मंत्र्यान तर उबो रावन सांगला की हे आपण सांगलेत ना आपण बिलां आयलं म्हणून. सेशन सोंपतकीर मुख्यमंत्री ज्यो मिटींग घेता प्रशासन टायट करपा खातीर म्हणून हाजर ते प्रशासन लूज जाल्लें असं चलना. PWDची मिटींग घेवन सांगची पडटा की अरे पळयात कितें जालें ते रस्त्याची दुर्दशा. डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग घेवन सांगची पडटा की अरे कितें चलना तुमी कितें करतात का म्हणून. अधिकाऱ्यांची मिटींग घेवन सांगची पडटा की लोकांची कामां वेळ आतां हें जर सांगचें पडलें लोकांची कामां वेळेर करात म्हणून ही केदी व्हडली दुर्दशा आनी ही केदी व्हडली शोकांतिका आमची. सो हें फक्त लॉ डिपार्टमेंट इज अ व्हेरी आय थिंक प्रॉमिनंट सिम्पटम जें आज दिश्टी पडलें की तुमी कायदे सुद्दां सारके करनात का म्हणून. बट डोंट यू थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी वायड स्प्रेड डिसीज नाव. प्रमोद, आता काल जे रोहनान एक्सप्लेनेशन दिलां की जी कितें बिलां ड्राफ्ट करतात त्या ड्राफ्टाक आमी जबाबदार आसना, आमी आमचो इंटेंट सांगतात. आमदाराचें डेफिनेशन कितें शेवटी इज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. ही इज अ लेजिस्लेटर बाय हिमसेल्फ. ताज्या नांवाकच लेजिस्लेटर आसा. सो लेजिस्लेटर म्हणलो की जें कितें लेजिस्लेट जाता ताका A to Z जबाबदार तूं. दॅट इज द डेफिनेशन. तें तूं दुसऱ्याचेर घालूंकूच शकना. तुवें आपलो इंटेंट सांगप ताचो कंटेंट सांगप आनी जाका भाशेची एक्सपर्टायज आसा कायद्याची तो त्या भाशेन तें करतलो. पूण इंटेंट आनी कंटेंट तुजो. भाशा लॉ एक्सपर्टाची. आतां भाशाचे चुकाचेर यो. तूं तें सगळें जर ऋषीचें कूळ आनी न्हंयचें मूळ सोदूं वचशी तुमी भरता लोक कसले रे. जे भरता तेंच तुमकां आउटपूट दितले न्ही. शेवटी जालें कितें तुमचें. दीस गव्हर्मेंट इज ऑफ द एम्प्लॉईज, बाय द एम्प्लॉईज, फॉर द एम्प्लॉईज. तें लोकां खातीर चलत ना. तूं रस्त्यावेली फोणकुलां पळय तें करूं शकना. तुजी स्कुलां पाड पडली तें कांय करूं शकना. तुज्यो लायटीची सिस्टम काबार जाली तें खंयच ना तुका. एम्प्लॉई ते पगार घेतले बसले ते नोकरेक कशें आयले तेंय तांकां खबर आसा. असले तरेचें तूं एडमिनिस्ट्रेशन चलोवन जर ताजे खापरय शेवटी तुमच्याच माथ्यार येतलें. तुमी SSCक 6वें एक्सटेंशन दिलें. SSC जाल्ली केन्ना तुमची स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 3 वर्सां फाटीं जाल्लें. तुमी दर 6 म्हयन्यांनी ताका एक्सटेंड करता. कितें काय म्हणल्यार 2022तले पोस्ट भरपाक अजून ज्यांच्या खात्यांनी कोणा आमदारांनी आनी घेतले आसतले ते भरपाक. सो असलो स्टाफ भरून तुमी कसली क्वॉलिटी सोदतात. दुसरो पांडुरंगान म्हणिल्लो तो मुद्दो हांव पॅरलल ड्रॉ करता प्रमोद. मोदी सरकार आनी हो सरकार ताणें म्हणलें हांकां सलग टेन्युअर मेळ्ळे 3. मोदी सरकाराचें तशेंच जालें. कंटिन्युअस 2 टेन्युअर मेळ्ळे. तिसरो वता वाचलो. पूण थंय कान पिळपाक RSS आसा. तांणी कान पिळे ताचो पयलो इम्पॅक्ट तुका पोस्ट इलेक्शन बजेटांक दिसलो. पोस्ट इलेक्शन बजेट वॉज टोटली पॅराडायम शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिनल. म्हणजे तातूंत तुका खंय तरी मिडल क्लासाक थाकाय हे ते गजाली तुका दिश्टी पडल्यो. रुरल स्किमी आनी कसल्यो शेतकारांक रिलीफ. सरकार ग्रासरूट वचपाक लागलो. हांगा कितें जालां. हांगा तुमकां कान पिळपाक आतां कितें केलां. हांगा तुमचो सेंट्रल कमांड ना. सो तुमचे कान पिळपाक तुमी RSSची वेवस्थाय काबार केल्या. जें कितें RSS म्हणून चलता तें तुमकां खबर कशें कितें चलता तें. मूळ संघ तुमी काबार केलो. तुमकां कान पिळपाक उरले कोण पार्टी. आतां जी बिलां फाटीं घेतल्या 2-3 ती पार्टीन कोर ग्रुपान कान पिळटगे फाटीं घेतल्यात. नाजाल्यार ती तरी हाजे पयलीं केन्ना आमी असेंब्लीक 33ची मेजॉरिटी आसतना बील सरकारी फाटीं घेता अशें केन्ना पळयलां आयुश्यान ना. म्हणजे कान पिळे कोणें. धाक दिलो पार्टीन दितगीर. पूण कितलेंय जरी आसलें प्रमोद शेवटी तुमकां मायबाप जरी डबल इंजीन जरी म्हणलें डबल इंजीन तुमकां बियॉन्ड सर्टन लिमीट तुमकां हात दिवंक शकचें ना. डबल इंजीन जें वयलें इंजीन येता तें आमी उलयले तशें तांचे प्रायोरिटीचे प्रोजेक्ट घेवन येता. ते पोर्ट आसूं हायवे आसूं. तर स्किमीक सुद्दां पयर प्रायम मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याचे बैठकीन कितें सांगलें दिल्ली. तुमी म्हज्या स्किमीचें नांव सुद्दां हालोवचें ना. म्हजी स्कीम आसा तशी आसा त्या गायडलायन तुमी राज्यांनी चालयल्या येतले. तुमकां मॉडिफाय करपाचो अधिकार ना.
सो दे आर कमिंग विथ देअर थिंग्स. आतां बेजीक जें तुमचें आसा तें तुमकां सेंटरां तुमची हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर काबार जालां, स्कुलां काबार जाल्यां, रस्त्या फोंडकुलां ती तुमीच पयसो उबे करून तुमीच सांबाळूं जाय. करेक्ट. सो ह्या हातूंतल्यान इतलें स्पश्ट जालां की सरकाराचो फिस्कल मॅनेजमेंट, सरकाराचो एडमिनिस्ट्रेटीव मॅनेजमेंट आनी लास्ट मायल डिलिव्हरी ह्यो तिनूय गोश्टी ज्यो काबार जाल्या त्यो तुमी जर फुडल्या वर्सभरा उबे करूं शकले जाल्यार तुमची धडगत, ना जाल्यार त्या 7/21 जातलें. एक गजाल जी आसा उबी करूं एक हें करपाचें पळय, हे आमदार जे आतां उलोवपाक लागल्यात, इवन मंत्री जे गजाली उलोवपाक लागल्यात, म्हाका एक कन्सिस्टंटली फिलींग येता की तांकां 2.5 वर्सां मुखार जें इलेक्शन येता तें दिश्टी पडटा. हाफ टेन्युअर जालो आनी तांची मना भितर एक प्रचंड धाकधूक आसा की लोक सद्याक एडमिनिस्ट्रेशनाच्या नांवान तुगे शंख मारता म्हणून. आनी तांकां एक गजाल आनी लक्षांत आयल्या की कोणूच ते जाग्यार घालपा खातीर एक्ट जायना, एक्शन घेना. म्हळ्यार पार्टीन तुवें जर सांगलें बिल फाटीं घेवची म्हणून कान पिळे, ही परिस्थिती कित्याक आयली? कारण असली बिलां एसेंब्लीक प्रेजेंट जाता मेरेन पार्टी खबरूच नाशिल्लें. होय मुद्दो आहा न्ही तातूंत भितर. सो इतली परिस्थिती जेन्ना ह्या आमदारांक दिश्टी पडटा, ज्या मुद्द्याचेर हांवें सुरवातूय केल्ली, ह्या आमदारांक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीची पडून गेला, ह्या आमदारांक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक कितें उलयता तें पडून गेलां, ह्या आमदारांक आपली सर्वायवलाचें पडून गेलां. तांचे खातीर पक्ष खरेंच आज सेकंड येता, पयलीं आपूण, मागीर पक्ष आनी मागीर गोंय, अशी एक उलटी तुगेली रचना सुरू जाल्या. तुका होच फील येता? सारको व्हडलो 2 दिसां पयलींच एक मिनिस्टराक हांव जेन्ना मेळ्ळो हय, तेन्ना तेणी असोच एक सूर लायलो की म्हणजे आपूण कॅबिनेटान पासून सांगलें म्हणटा तो मिनिस्टराक एका की तुमी जे करतात पळय तें आमकां भोगचें पडटलें. तूं तुजें कॉन्स्टिट्युशन जिखतलो, म्हाजें कॉन्स्टिट्युशन हांव जिखतलो म्हणून गॅरंटी ना तुजें करता तें पळयल्यार. हेजें कितें डिस्ट्रॉयींग सगळें चल्लेलें आहा पळय, डिजास्टर हें सगळें. सो अशें आपूण सांगपाची पाळी येता मिनिस्टरांचेर. हाचोच अर्थ ही आतां भितरली गजाल, पूण हाचोच अर्थ कितें तरी सारकें चलना. आतां हें चलना म्हणटा पळय, जशें सुयेशान सांगलें की आमी पयलीं अशें उलयलें आमी करप्शन मेजर्स म्हणून हेजेर. पूण म्हाका अशें दिसता की अनेक मंत्री जे आसात, हांवें पयलीं अशें म्हटलें की तांचो सेल्फ इंट्रस्ट जो आसा न्ही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणटा, म्हणजे स्वताचे जे इंट्रस्ट आसात ते वाडल्यात प्रमोद, आनी ते पार्टीकूय कळ्ळ्या. आतां पार्टीचो कंट्रोल ना तुवें मदळ म्हटलं पळय, कमांड ना म्हणून. कंट्रोल ना असो न्ही, तानावडेचें काम आसा, तानावडेचें काम आसा म्हणून ताका 2 फावटी तो हेज्या टर्न हितून कार्यकाळान 7 मेळ्ळी आनी बाकीच्या इलेक्शनान जिखले ते. प्रमोद सावंताचो मातसो जर कमांड आसा. आतां पूण जाला कशें, तो एक हें आसतलो पळय मनोहर पर्रीकर किंवा सतीश धोंड, म्हणजे ते जे आपोवन सांगताले आनी मागीर आमदार बंद जातले, तशा प्रकारची भुमिका घेवपी मनीस आतां कोण ना हेंच्या कडेन. सो ताका टायम लागत हे घडये. पूण तानावडेचें हे फेल्युअर अशें ना, तानावडेची पार्टी टायम कसलो येयला जाणा प्रमोद. ह्या 2.5 वर्सां जायत येयल्या पळय, टायम येयला की ह्या कॅबिनेटान जर सारकें कांय ना न्हू जाल्यार ते रिशफल जावपाक जाय. लोकांचो सूर कितें आसा तुमच्या अगेन्स्ट आहा, तुमकां कळ्ळो, विरोधकांनी तुमकां एक्सपोज केल्ले आहा, तुमच्यांनी कांय उरोवना. सो तुमकां आतां टायम येयला की बाबा जे कोण आतां डॅमेज करता आसत अशें दिसता, जे गोंया खातीर कोण घातक आसात, जे कोण चुकीची डिसिजनां घेतात, सो अशा हेजे रिशफल किंवा पोर्टफोलियो चेंज जावप ही आतां काळाची, म्हणजे ह्या मंत्रिमंडळाची गरज आसा ही. नाजाल्यार सुयेशान सांगलें अशें 27 हांकां परत 7-8 येवचें पडटलें. होच मुद्दो हांव घेता की आज हें अशें मेजर रिशफल करपाची कॅपेसिटी सद्या सरकारा कडेन आसा काय कितें? कारण हें रिशफल करप म्हळ्यार सो कॉल्ड हेवीवेट्सांक हात लावचो पडटलो. ते बारीक बारीक पिसबील करून चलची ना. हांव एका सिनियर आमदारा कडेन उलयतालो 4 दीस पयलीं, BJPच्याच रिशफलाचो बोवाळ जाता म्हूण आमी उलयताले. हांवें तुमकां बी कितें चान्स आसा? ताणें फोनाचेर हात जोडले. म्हाका फोनांतल्यान दिश्टी पडपा सारकी परिस्थिती. हात जोडून सांगता, लोक जे उलयता पळय हें सरकारा भितर आनी आपल्या मंत्री नाका रे, 4 गाळी चड पडटली म्हणपा लागलो मंत्री जाल्यार. म्हळ्यार सद्या अशी परिस्थिती आहा, कांय जाणांक मंत्रीपद दिल्यार पाड पडून नाका रे बाबा म्हणपाचें अशें सिनियर आमदार उलोवपा लागल्यात. म्हणून म्हणटा हें रिशफल करपाक जाय, दॅट इज द कोडू वखद. पण हें कोडू वखद हाडून दिवपाची कॅपेसिटी दोतोर, आज ह्या राज्य चलोवपी दोतोराक हें कोडू वखद दिवचें पडटलें. तें जातलें काय म्हणटा हांव.
कांयच जावपाचें ना कित्याक पळय तूं रिशफल करतलो देखून कितलो करतलो यू हॅव सिनियर हेवी वेट्स हू हॅव आय मीन हू बीन लायक huge leaders overpowering the CM also in some context, you know, maybe technically the CM is just a face. I know there are people who created themselves spaces that they are overpowering and overriding everything. Yeah. असलो परिस्थिती आयल्या की आनी हेणें म्हणलें तशें ब्रंडुरान सो दॅट सेल्फीश इंट्रस्ट इज सो मच दॅट आपलो सिक्युअर करपाक आतां पळय लास्ट ही तेणें एक हिंट दिल्लो लास्ट कॅबिनेट मिटाक अशी कॅबिनेट मिटिंगाक अशी हें जाली एग्रेशन जालें तितून भितर एक्सचेंजीस जाल्यो फायर एक्सचेंजीस थोडे मिनिस्टरांनी आमकां हें केलें सांगलें जस्ट इमॅजीन द एनवायरमेंट वीच इज क्रिएटेड नाव तुका आनी तें हें ना म्हणजे कितें तूं नाव दे हॅव कम टू नो दॅट इफ यू ब्रिंग दीस बील when you bring this bill of overriding judiciary TCP amendment for me this bill, Yeah. that whether that bill or that tourism bill or that IPB bill, that bill is a symptom of a very deep rooted problem. The problem is each minister wants to be the almighty of his department and of this government. he is not only trying to be almighty of his department, he is trying to override all other departments. Yes, almighty of this government. All other departments, whether it is TCP amendment bill, whether it is IPB bill, all they are trying to do, if you see, go through the clauses, they are going to bypass everybody else. Yeah. आता but the good आता पळय हेणें मायकल लोबन म्हणलें की यू नो ऑल इज नॉट वेल अगेन आय एम कमिंग टू दॅट पॉयंट ऑल इज नॉट वेल Michael is the same person who used to go on the assembly and said आमकां लोकांचे हें करूंक जाय वी हॅव टू रिस्पेक्ट द पीपल आमकां तांकां हें करूंक जाय सर्वीस करूंक जाय हें करूंक जाय हियर यू आर ट्रायंग टू टेक अवे पावर्स फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द पंचायत यू आर गोइंग टू ट्राय एंड बायपास द पंचायत इन IPB bill you are trying to bypass the panchayat make them powerless. No, it is a very interesting thing की हांव जें कितें करतलो पळय ताजे मदीं हें कित्याक जाता जॉयल इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग हांव काल एका मनशा कडेन उलयतालो कायदे तज्ञा कडेन उलयतालो ताणें म्हाका बऱ्यो गजाली बरी एका वाक्या भितर ताणें म्हाका सगळें एक्सप्लेन केलें प्रत्येक गजाली खातीर चॅक्स एंड बॅलन्सीस आसतात हय म्हणून ही लोकशाही न्ही म्हाका हांव जाय तें म्हज्यान करपाक जायना हांवें सुद्दां केल्यार ती गजाल दुसरी एका डिपार्टमेंटा म्हऱ्यान वता तेन्ना तो डिपार्टमेंट ती आडावपाक शकता की आपल्या सारकी दिसना म्हणून आज हो जो प्रयत्न चल्ला हे एंटायर सिस्टम ऑफ चॅक्स अँड बॅलन्सीस डेमॉलिश करपाचो चल्ला थ्रू अ लिगल रूट. No, and worst is why are these critical bills not brought before the people? आता रोहन कॉटेन कितें जावं ते टुरिझम बिल मांडलें लोकां भितर प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन केलें Yeah. why not these bills? तुम्ही काढता 3 मिनिट previous sessions in 3 minutes you have passed 3 bills. या In 3 minutes you have passed 3 bills bypassing the opposition सगळें करून कित्याक तें नो दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट हांव इतलेंच खातीर म्हणटा आतां कॅबिनेटाक बोवाळ जालो म्हणटा पळय बिलाचेर देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू इट द सेम कॅबिनेट क्लियर दॅट बिल नो Yeah. The same cabinet clears that bill 7 days in advance. Yeah. It gets presented in the house. Next cabinet जेन्ना मिडिया भितर बोवाळ जाता लोकांचो बोवाळ जाता सोशल एक्टिविस्टांचो बोवाळ जाता देन तुमी सेकंड कॅबिनेटा भितर जागी जातात म्हणजे जर बोवाळ केलो ना जाल्यार तेय पास जावपाचें न्ही. हाजे पयलीं न्ही होतो तो जो लॉ पॉयंट जो आयला की आपूण जे बील ड्राफ्ट करता तातूंत एक क्लॉज घालप की इट कॅनॉट बी चॅलेंज बिफोर एनी ऑथॉरिटी ऑर एनी कोर्ट हो प्रकार पयले फावटी जावना. बरोबर हो हाजे पयलीं पर्रीकार सरकार आसतनाय असलीं बिलां येतालीं हय पूण हांकां इतलें लक्षांत दवरूं जाय की एज पर द ज्युरिस्प्रुडन्स असले हो तुमचो हो जो अल्ट्रा वायरस तुमी क्लॉज भितर घालतात तुमकां आर्टिकल 14, 21 आनी 32 तिनूय आर्टिकलां स्क्रॅप करचीं पडटलीं कॉन्स्टिट्युशनाची which give citizens the power to move the court for his fundamental right and natural justice. करेक्ट. सो खंयचेच बिल खंयचोच कायदो ह्या संघ ढाच्याक कोर्टाचे पावर्स टेक ओवर करपाक येवंकूच शकना इतली जर तुमकां हांव अक्कलूच म्हणटलो जर ना जाल्यार तुमी कित्याक बसल्या थंय. दुसरी गजाल ह्या सगळें जें कितें रणकंदन जालें फाटले 15-18 दिसांक हाजो एक सेंट्रल मुद्दो प्रमोद जमीन या आतां जमनीचेर आतां तांणी कोण तरी तलाठी म्हणून नेमले ते तलाठी खंय आतां माफिया खंय दिल्लीचे
प्लॉटांक हजार हजार कोटी घालपी आनी खंय ते तलाटी तुमगेले भरिल्ले ते तलाटी वचून त्या हांचो रिपोर्ट करताले आनी दितले दीस इज वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून आनी त्या तलाट्याचेर मागीर तुमी कितें करतले दीस वील मीट द सेम फेट एज लँड ग्रॅब जंय 91 केशी जाल्यो FIR कितले जाले 22 घेतल्यो कितले आनी तुमी मालकां दिल्यो कितें एकूय ना जब फेट वॉज एंटिसिपेटेड वेन द एक्शन वॉज इनिशिएटेड हेच फेट या. आनी आजूय आतां परत दुसरें हळू तुका सांगता हांव. हय. सरकार जें आपले एसेट्स लीज करपा लागला आतां नवें डिलेपिडेटेड बिल्डिंगाचें म्हणून एक हें हाडलें नवें आनी सरकार परत लँड ग्रॅबा भशेन अकस्मात प्रोएक्टीव जाला डिलेपिडेटेड बिल्डिंगो मोडून थंय तुमी सेंट्रलायज कमांड कशें तुमचें लायक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट तुमी सेंट्रलाक तुमी पाट्यार ऑफिसां बांदूंक सोदतात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग मडगांव तुमी बांदलें आतां तुमी जुंता हावज मोडून कितें करतले थंय हळू कोण तरी तुमगेलो शर्मा वर्मा दिल्लीचो कोण तरी हळू उबो जातलो आनी थंय तुमगेलो लीज घेतलो अश्यो आतां हळू हळू तुजी लोक म्हण जो पर्यंत मोडटा आनी लोकांक तूं सेक्युअर करता तो पर्यंत बरा पूण त्या जमनीचे फुडें कितें जातलें हाजेर गोंयकारांनी दोळो दवरचो पडटलो प्रभू एब्सोल्युटली फायनल पांढरें क्विकली दोतोर कोडू वखद दिवपाक शकतलो काय कितें दोतोरान ते दिवंक जाय 27 लोक दोतोराक दितले वखद मागीर दिवपाक जाय टायम येयला तो दोतोर कोडू वखद दिवपाक शकतलो काय कितें Impossible, Pramod. The situation is gone beyond that. बियॉन्ड कंट्रोल म्हणटा तो Beyond control म्हणना but beyond that phase we are talking about एक वखद येवप आनी तो बरो जातलो म्हणून तशें सर्जरी जाय म्हणटा सर्जरी सर्जरी जाल्यारूच कितें जातलें पण हे वखदाचेर जावचें ना वखदाचेर जावचें ना हांव इतल्याचेर थांबता आमची एक नागरीक म्हणून प्रशासना कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच मागणी जयलान बरें सांगलें कोडू वखद दिवपाचो टायम गेलो म्हणून आतां सर्जरी करची पडटली आनी पांडुरंगान बरें सांगलें ही जर सर्जरी केली ना जाल्यार 2027 लोक दोतोराक कोडू वखद दितली म्हणून सो ही परिस्थिती एक नागरीक म्हणून आमकां दिसता आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक स्वता ही परिस्थिती रियलायज जाल्या म्हणून तांणी हो मिटिंगांचो सपाटो लायला हांव प्रमोद तुज्या सर्जरीचेर एक सांगता हय तूं कितें सांगता दोतोराक पॅलिएटिव्ह क्युअर हें म्हणून आसता क्युअर न्ही तो केअर तो जेन्ना मनीस सामको हाता भायर वता हय आनी तो सामको मरणासन्न हाका तेंकता कितें तरी ताका हें करपाक पॅलिएटिव्ह ट्रिटमेंट दितात हय तशें गोंयाक इतली हाता भायर डॅमेज जाल्या की गोंय तुमी क्युअर केल्ल्या भशेन जरी तें केलें इट इज नॉट अ क्युअर इट वील बी अ पॅलिएटिव्ह ट्रिटमेंट पॅलिएटिव्ह ट्रिटमेंट